फॉल्ट किती आयिल्ले प्रॉब्लेम किती जालो फॉल्ट काय होना तांकां जाग जालो हें दवरपाक सामान दवरपाक तितलेंच आनी कितें जालें थोडें उदक वतना तिका उदका लागून मातशें आमकां डिले पयशे पडलो उदक उदो वयर येयल्ले ना उदक थिंगा आहा न्हू तें सुकून जाय म्हणून दवरलें त्याचो अंडरपास आसा ते खुबशे फेल जाता उदक भरता पावसामुळे हे हेल जावपाक जायना तें न्यू टॅक्नोलॉजी हे ऑलरेडी हायट आहा थिंगा चड भितर वचपाक पडना आमकां बाकी कडेन लेवल आसता तें हांवें पयलें सांगलें ते मारगांव मानसीस नवणे हेका आमचे चीफ मिनिस्टर कोण दिगंबराक की ती पळय कॉलेज ही पळय तिंगा पुरो विचारला पुरोय नाका म्हणून पूण तेणें पुरयलें तें पुरयलें जाल्यार तें कांय जावपा न्हू तें पुरयलें म्हणून तें लेवल जाला कळ्ळें तुका आमकां थोडेंशें आहा रे म्हाज्या वांगडा बांदिल्लें चोय म्हाज्या कितें प्रॉब्लेम कांय ना केन्ना सुरू जातली कितें आतांचो हे कामा लागून न्हू म्हाका सुद्दां हांवें कितें 200 पाट मारले सगळे पयशे सगळे तयार पयशे दिले तांकां सगळें जालें आनी हे ही तकली पळय काळबी म्हणटा आमी गेलो आमस्ट्रॉंग हिंगा हें करपाक आमस्ट्रॉंगा ताचो वालो दिवपाचो कित्याक त्या टायमाचेर आमी मिटिंगेर एक सुराल्यान सांगिल्लें खूंय जाता चोय बाबा म्हणून तें जालें जाता आनी तें केलें हो आमी गेलो रेल्वे इंजिनियर आतां ताका एक 20 दीस जाय सो हें स्टार्ट 22 तारखेर जातलें अशें काय तुम्हाला कभी चलेगा काम कितना टाइम खत्म खत्म होएगा हो जाएगा सर डेडलाइन नवे हम लोग को 9 मंथ्स टाइम है सर एजेंसी को 9 मंथ्स कौन सा एजेंसी एजेंसी एक्चुअली गर्ग एंटरप्राइजेस अच्छा नोएडा का है हाँ कभी स्टार्ट करेगा तू अभी यही सर ये पीडब्ल्यूडी का पूरा हमारा लैंड और इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा हटाने के बाद अपना एजेंसी मोबिलाइजेशन स्टार्ट करेगा अभी 22 तारीख को सो स्टार्ट करेगा और तुम बोला था ना मैं चालू करके ट्राई और लेवल बेस्ट सर